I will be placing it before it's already we have called Gram Sabha आणि ग्राम सभान आमी कितें करतले की लोकांचे जे कितें एडवायस आसा ते घालतले आमी आनी जे कितें तेणेन कितें बसून केलां आनी ते लोकांक नाका ते आमी कॅन्सल करतले आनी we will go mostly on the regional plan which we have put it earlier about 5 years back and it was given to the state government कितें बरें तें कालागुटाक आतां हांगासर कितें करूंक जालां तेणेन 200% FAR हांगासर घालूंक लायला तेणेन आमकां जाय 0.80 ओन्ली नॉट मोर दॅन दॅट ते पासत हे सगळी कर्मां चल्लेली आसा आतां 5 म्हयन्यांनी जे इलेक्शन MLA इलेक्शनाक तेका बसपाच्या आनी लोक जाणा की हेंच्यांनी कोंगूट काबार केली म्हणून कलांगूट जो तर आयज हे सगळे मॅस जालां ते आयज आमी जाग्यार घालपाक भायर सरलेले आहा मॅस केला कलांगूट हेंच्यांनी आनी दादागिरीची भाशा कोत्ता ते लोकांक बेकडायता दे आर थ्रेटनिंग द पीपल तेंची कांय ना ती 10 जाणांक लोकांक हाडून सांगप की आमकां हे नाका ओडीपी नाका आमकां सेवरेज नाका आमकां हॉट मिक्स केल्लें नाका तांकां जाय तरी कितें 25 वर्सां हेंच्यांनी लोकांक बेकडान हो MLA नाका तो MLA नाका येल्ले MLAक नाका जाय तरी कोण हांकां 30 days टायम आहा जो तर ताका दिसता की कॅटल पॉंड हुंयचे कॅटल हाडल्या तेणें ती सगळी आपली गॅरेज केल्या म्हाजें एलिगेशन आहा की तो आपले गाडयो हाडून बसून थिंगा रिपेर करता ती पर्सनल हेका हें करता तो यूज करता एक कॅटल ना भितर कॅटल पॉंड जो तर तो म्हणटा जाल्यार एक कॅटल आसूंक जाय आसलें एक गोरू आसूंक जाय आसलें जे एलिगेशन आमचो फ्रेंड ताका फ्रेंड म्हणटा हांव जोसेफ सिक्वेरा कोत्ता ते आमी सोत उलयता म्हणून तो कोत्ता केन्ना केन्ना हांव सोत उलयता खूब जाणांक ते कोडूक कशें लागता सोत उलयल्यार काय कोडूक लागता आनी जेन्ना हांव सोत उलयता की कलांगूट हेणें सोंपयल्या म्हाजे फ्रेंड बाब जोसेफ सिक्वेरान कलांगूट सोंपयल्या आनी खंयचोच मनीस जो कलांगूटान आहा तो म्हणचो ना की सोंपोंक ना म्हणून सगळेच जाण म्हणटा सोंपयल्या पण ते भियेतात ताका